वीज खात्याक आडमेळी हाडपी गजालींक नितळ करपाचो संकल्प घेतिल्ल्या ई काशीनाथ शेटयेच्या आमदार संकल्प आमोणकराकडे हालींच वाजिल्ले. प्रकरणात एफआयआर नोंद करपाक तयार नाशिल्ल्या पुलिसां आड ताणें हायकोर्टाचे दार वाजयले. कोर्टान मुरगांवच्या पीआय आणि दक्षिण गोंयच्या एसपीक हजर रावपाचे निर्देश दिल्यात. ती आमी कंप्लेंट केल्ली हांव नोडल ऑफिसर थंयसरलो आनी हाचे कडेन एनक्रोचमेंट बीन करता तो MLA बीन भितर येता बीन म्हणून कंप्लेंट केल्ली आनी ऑब्स्ट्रक्ट करता काम करपा ट्रेसपास करता आमची कामां आय एम प्रोटेक्टींग द प्रॉपर्टीज. हांवें एफआयआर केलो ते पुलीस गव्हर्मेंटाचीच एफआयआर रजिस्टर करना आनी वॉज टेकन पॉलिटिकल प्रेशर म्हणून आय हॅड टू गो टू द कोर्ट अँड टेक एन ऑर्डर टुडे टू रजिस्टर. ते पॉलिटिकल प्रेशरार करप बरोबर न्हय न्ही. सो आय हॅव टेकन एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट दॅट एफआयआर शूड बी रजिस्टर्ड. सो आतां कोर्टान तांकां 17 तारखेक आपयला कित्याक एफआयआर रजिस्टर करूंक नाका. कोणा आपयला? पीआय आनी SP मारगांव. वास्को पीआय, SP सावथाक आनी वास्को हेजे मार्मागोवा पीआय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.